फुडें गेल्यार म्हाका आमच्या सगळ्यांक ब्लॉक तुम्ही आला ना का तुम्ही कशात राहा आम्ही आला ना तुम्ही कशात राहा आला ना का हॅलो नका रे तू नका सीएम आयज रिव्ह्यू मिटींग आशिल्ली तुमची आयज 16th फायनान्स कमिशनाच्या हेजेर 15 फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16 फायनान्स कमिशनचे प्रिपेरेशन हे ऑलरेडी स्टार्ट केला अमित आणि ताजो आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जो आहा पळय आपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर धाडपाक ऑलरेडी प्रिपेरेशन सुरवात केला. फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय न्हू हें फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें. आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या. ऑलमोस्ट तशें जर पळयत जाल्यार आमकां मुद्दामून हे ताजें प्रेजेंटेशनचें सगळ्या डिपार्टमेंट वायज tourism department, it is approximately 1,693 crores. Education department, approximate 1,536 crores. Health department, 631 crores. Power department, 4,160 crores. Green energy, 7,350 crores. Public work, 5,460 crores. Water resource department, 3,401 crores. Disaster management, 1,982. Waste management, 733. Climate change 379. Approximately 28,000 crores of rupees ही डिमांड आम्ही 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले. ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो. सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आमी तेच्या कडेन डिमांड केला. हे फावटी एक वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची गरज म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य असलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी असलें आणि हे सगळे पॅरामिटर सुद्धा जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली आमचे फ्लोटींग पॉप्युलेशन हे आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळे आसता. हे सगळे कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतीत आमी 4 नंबराचेर आसा. स्कोराच्या बाबतीत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा SDG. हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो. आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी वचनाशिल्ले. पण सगळे ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां. 9 तारखेची हे प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरतले. ताज्या भायर लोकल बॉडी पंचायत आसतले किंवा म्युनिसिपालिटीज आसतल्यो हांच्या कडेन इवन दो पॉलिटिकल पार्टी कडेन कन्सल्टेशन्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशनचे जातले. प्रिपेरेशन्स एकदम खूब बऱ्या पद्दतीचे केला. आमी आमचो स्ट्रेस आसा की आमी जितके मागता तितके फंड्स जे आसा पळय न्ही हे 16 फायनान्स कमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमकां रिकमेंड करता. सीएम 2 दिसाचो सेशन आसा म्हणून ऑपोजिशनान हे केला 2 दिसांनी ओवरऑल बजेट 16 फाइनेंस कमीशन की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. 16 फाइनेंस